1972च्या पयलीं सर्वे प्लॅनाचेर आशिल्ली घरां आनी दुकानां मोडून उडोवचे नात, तशेंच 1/14च्या उतार्याचेर नांव आशिल्ल्या घरांकूय हात लावचे नात म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। म्हजें घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक दितले। म्हजें घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक उपलब्ध करून दितले। पंचायतींनी हाची दखल घेवन ते अर्ज लोकांक उपलब्ध करून दिवचे। 2014 पयलींची मोकाशे, आलवारा आनी सरकारी जमनींचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करतले। कितले पयशे घेवप ते सरकार नोटिफाय करतले। 6 म्हयन्यां भितर हे अर्ज भरून लोकांनी मामलेदार कार्यालयात दिवचे। कोमुनिदाद जमनीत आशिल्ली 2014 पयलींची घरां कायदेशीर करतले। हाचे अर्ज 4 तारखेर उपलब्ध करून दितले। रोका कायद्याखाला बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करतले। 2014 पयलीं आपल्या वैयक्तीक जमनीत बांदिल्ली घरां लेगीत कायदेशीर करतले। पुनर्वसन केल्ल्या लोकांक दिल्ले फ्लॅटूय सरकार कायदेशीर करून दितले। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही येवजण लॉन्च करतले। हे कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरो म्हणून हजर रावतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। म्हजें घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे आमी 4 वरांचेर माननाधिक होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले। हितूर वेगवेगळे 10 कंपोनंट येता। ह्या वेगवेगळ्या 10 कंपोनंटांनी आमी हे रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न हो आमच्या सरकारात केला। हांव मुद्दामून सांगता की सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमा खातीर, म्हजें घर ह्या योजनेच्या कार्यक्रमा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी शेनवार दीस 4 वरांचेर उपस्थित रावचे। म्हज्या घर योजनेचे फॉर्म तेसता जो थंयसर येता ताका इजिली अवेलेबल जातलो। वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो म्हज्या घरात असलेल्यो योजना ह्यो तेस्ताच्यान सुरू जातल्यो। हेतूंतली पयली योजना आमी जे म्हटलां की बायफर्केशन ऑफ द हाऊस, जे म्हटलां की 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरी हांणी जर दोनूय भावांनी आपले घर ए आनी बी करून दी म्हटलें आसत जाल्यार जो तेज्या घराचो नंबर आसा, फॉर एग्जाम्पल 37, जाल्यार तो 37A 37B हो तेणी करून दिवपाक जाय, जेणे करून गांवांतले तंटे, गांवांतल्यो झगड्यो, घरांतल्यो झगड्यो हे कमी जातल्यो। दोनूय भावांक वेगळी लायट कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन घेवपा खातीरूय तांकां बरें पडटलें। पंचायतीकूय बी वेगळो हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स हो कलेक्ट करपाक मेळटलो। त्या खातीर तांकां बायफर्केशन ऑफ द हाऊस दिवप म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत हे तांकां बंधनकारक आसा आनी तांच्यांनी ते दिवचे, जेणे करून उदक, लायट हे लोकांक वेगळें घेवपाक मेळटलें। आनी ताका म्हाका दिसता पंचायतींनी सहकार्य करचें। खंयसरूच पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना। तांच्यांनी एप्लिकेशन दिल्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरीनी इनिशिएटिव्स घेवन आनी म्युनिसिपालिटीच्या सीओन इनिशिएटिव्स घेवन हे बायफर्केशन सर्टिफिकेट जी आहा ही दिवप गरजेचें आसा। 1972च्या पयलींचें घर हे घर रेग्युलर आनी कायदेशीर घर करपा खातीर म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तेका जी आमी सनद सर्टिफिकेट म्हणजे 1972च्या पयलीं तेजें घर हे प्लॅनाचेर लागलेलें घर आसा। 1 and 14 तेजें हाऊस ओन बाय म्हणून अदर कॉलमांत किंवा डायरेक्टली ताजें नांव आसा। त्या मनशाक फाल्यां सकाळीं जर आपलो सनद सर्टिफिकेट दिवपाक जाय जाल्यार ओन्ली 1000 रुपीज भरून ताका डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान ताका सनद सर्टिफिकेट मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।